काँग्रेसींतल्यान भाजपान गेल्ले आमदार दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांच्या आड अपात्रता याचिका सादर करपी याचिकादारकाची उरफाटी तपासणी घेवपाची आमदार कामत आनी लोबोची मागणी सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी न्हयकारली। लोबो आनी कामत हांच्यांनी पक्षाविरोधात कारवाय केल्ल्याच्या पुराव्या संदर्भात याचिकादारकाची उरफाटी तपासणी करपाची मान्यताय दिवची अशी मागणी करपी अर्ज दोन्ही आमदारांनी केल्ले। अपात्रता याचिकांचे याचिकादार गिरीश चोडणकर आनी अमित पाटकर हांची उरफाटी तपासणी तांकां केल्ली जाय आशिल्ली। मात याचिकादार अमित पाटकर हांचे आदवोगाद ॲडव्होकेट अभिजीत गोसावी हांणी ह्या मागणेक तीव्र आक्षेप घेवन अर्ज न्हयकारपाची मागणी केली। हो अर्ज फक्त सुनावणी फुडें धुकलपा खातीर धडपड आसा म्हण तांचो दावो आशिल्लो। सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी दोगांचे अर्ज न्हयकारले। अपात्रता प्रकरणांतली फुडली सुनावणी आतां 26 मार्चाक जावपाची आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।